जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होसाना ताळे आमचे उबा जय जय गाऊया जेजू आमच्या राया स्वागत करूया ताळे आमचे उबा जय जय गाऊया जेजू आमच्या राया स्वागत करूया जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुताक होसाना 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 जय दाविदाच्या पुताक होसाना. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो समेस्त भक्तिकानो. सद्या असो 34वा आयतार म्हणजे वर्साचो निमाणो आयतार. आज पवित्र सभा जेजू रायाची परब आचरण करता. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची सक्ता सर्वाच्या राजाची दबाजी परब आचरण करच्या वक्ता सदाकाळ असो निमाणो आयतार आमी आचरण करता. येवच्या आयतारात जावन आमी आद्वेंत असो काळ सुरू करता. एक नवें लितुर्जीक वर्स येवच्या आयतारात जावन आमी सुरू करता. हे संदर्भार ह्या देवस्तुतेक सुम्या जेजूच्या रायाची क्रिस्त रायाच्या परबेच्या देवस्तुतेक तुमकां मोग असो स्वागत मागता. कोरोना पिढी नेमठीक जेगू सोमिसाचें बलिदान भेटूंक साध्य जायना तसल्या सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर बरे रितीन घरांत अस्वस्थ आसात पिडेस्त आसात मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना देवाचें उतर आयकूंक जायना तसल्या भाव भयणी खातीर परगांवांत आसात भाव भयणी विविध कारणां लागून मिसा वचूंक जायना तांकां आनी विविध कश्ट तेल्या खातीर विशेश करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. आनी हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबी आनी जेसी मेंडून सादो कातर अर्गामी स्थिता लायनस आनी सोनिया बऱ्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवदीन डॉमिनीक मिनेजाच्या आत्म्यापासून स्थिता मिशेल मिनेजीस वासई मुंबई अर्गामी स्थिता फिलोमेना पिंटो USA देवदीन सागरा अचत्म्याक स्थिता फिलोमेना पिंटो USA अर्गामी स्थिता जुलियाना कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब बेंगलुरू हे सर्व पसून मागे आमकां समेस्त पसून मागे जी कोण मागता बसयला तांचो उडास करून तांचे पसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक ओपून दिलो म्हणटा जुवांव स्वार्थेकार आपल्या वांजेलांत. आनी हो देवाचो पूत तो सेवक जावन जल्मलो. तो एक निराधारी जावन जल्मलो पूण देवान ताका सांडून घालूंक ना.
फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पौलो म्हणटा तो समासम देवाक तो समासम तरी ते समासमपणाक लब्धून रावोंक ना. बघा गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आनी हर एक मनशा प्रास तो कलतो जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी दिलें ताका तें नांव भागवजे म्हूण त्या नांवाक हर एक दिंबी संवसार यांनी पाताळी. वय म्हज्या मगच्या भावानो भयणीनो, आज येसुम्याच्या सक्ता सर्वासा राजाची दबाजी परब आचरण करतना क्रिस्त राय हे सत आमी जाणा जाता. क्रिस्त राय, क्रिस्त जो देवाचो राय मात्र न्ही, आख्ख्या संवसाराचो राय, आख्ख्या पर्जेचो राय म्हणलें सत आज पवित्र सभा मानून घेता आनी ह्या रायाची स्तुती करता, रायाक वाखणटा, ताका मान करून ही परब आचरण करता. रायाच्या पर्जाचे सांदे जाल्ले आमी ताचे कुशेकाल शिवोंक सोमी आमकां दार कृपा दिवूं दी आनी ताचे राज विस्तारोवच्या दिशेन आमी ताचे खरे पाटलाव जावंक आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. नितळ काळजा मनाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सभी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणे मागतेल्या बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे खाती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सर्व पदवेदार देव आमची काकुळकर करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा भुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सगळींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शिळिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळकर तू बापाच्या उजव्या बसला. आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगते देवा बापाची महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. एकडी बुरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर विशेष करून मागया. सर्व पदवेदारांनी बहुमोगाळ ससनाच्या देवा आमच्या बहुदयाळ बापात तुझ्या पुताच्या मोगाक सक्ता सर्वासो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटा नवी करून तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांत ती सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा सक्री करूं निरंतरी तुका वाखण फाव कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोलबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्ली पदवी महिमा आनी रायपोण सगळ्या भासाचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करताली. ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ते ताचे राजवडकेचो केदींच नाच जावचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Serves por razón, movimiento nesla. Serves por razón, movimiento nesla. Serves por razón, movimiento nesla. Podveci angostra to nesla. Adhikara so pato tane banda. Serves por razón, movimiento nesla. पृथ्वी तुवे थीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुझे सिंहासन घट उबे आसा. ससनातावन तूं वासा. सर्वेस por razón, movimiento nesla. Serves por razón, movimiento nesla. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवतावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यान. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळी ताजेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताजे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत. आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia. 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 सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव जाओ. आपल्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद जाओ. Alleluia. 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 Alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो भाग्यवान जुवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तोळ पिलात जेजू विसारी तुझो देवान सोराई जेजू जाप दिली तुझे स्तकिन्स हें तूं विसारताय वा हेरांनी म्हजे विशान तुका सांगलां पिलातान म्हळें हांव कितें जू देव तुजे स्पर्जन आनी प्रधान यासकांनी तुका म्हज्या अधीन केला तर कितें केलां तुवें जेजून जाप दिली म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडना अशें म्हजें पटलावदार जुस्तें आसलें पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय तशें जाल्यार तूं एक राय विसारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवें समळें सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लों ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तें म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो जेजू एक रायगी एक सवाल म्हाका वा तुमकां विचारलें जाल्यार कसली जाप आमी दिता जेजू एक रायगी जेजू एक राय मात्र न्ही रायांचो राय पदवेदारांचो पदवेदार महिमेचो महिमे बरीत एकमात्र देव सर्ग संसार सोदनी तो जावन आसा क्रिस्त आमचो देव आमचो स्वामी पवित्र पुस्तक जेजू एक राय म्हणलें जायते कडेन विवरिता मातेव आनी लूक जेजू दाविदाच्या वंशाचो म्हणून दाखोवच्या खातीर दाविदाची वंशावळ थंयसर दाखोवन दिवन जेजू त्या वंशाचो म्हणून रुजू करतात जेजू जल्मल्लें शहर बेतलेम शहर आनी बेतलेम रायांचें शहर राय जल्मोचो आसलो तो बेतलेमांत जल्म जाय आनी थंयसर रुजू जाता संवसारी जिवितांत रायपण आमी एका रितीन पळयता जाल्यार सर्गेच्या जिवितांत रायपण आनी एका रितीन पळोवंक शकता सर्गेचो एक दळ बारस रायपणाचें कारभारपण महिमे बरीत सर्गेचें सिंहासन देवाची ती बसका आनी त्या बसकेंत जेजूचें हासरपण रायपणाक एक सबाय आनी थंयसर आशिल्ल्या देवदूतांचें हजरपण राय दरबाराच्या सेवकाचें एक निदर्शन म्हणयेत आनी सर्गीचो एक संतोश एका रावळेराच्या संतोशाक सरी केला म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो हे संदर्भार आयची सुवार्ता आनी आयची वाचपां जावंक पुरो आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें सर्वेस्पराची पदवी सासना बाळटा तसली पदवी ह्या पदवे मुखार संवसारीक खंयचोच तो राय मुखार रावूंक शकना तसली पदवी सर्वेस्पराची जर तर सर्वेस्परान मनशा थंय मन करूंक नातलें जाल्यार मनशान रायपण आपणावंक साध्य जातें ना जर सर्वेस्परान मनशाचें दया दाखय नातली जाल्यार मनीस आज रावळेराच्या पाठार राय जावन बसतो ना आनी सगळें देवान दिलां जाल्यार देवाच्या पदवेंतलें
एक ल्हानसो एक वांटो मात्र तो दिला हे संवसारी जिवितांत मनशाक. पण देवाची पदवी ती सासणाची पदवी. देवाचे रायपण ते सासणाचे रायपण. मनशाची पदवी ती तात्कालिक. मनशाची पदवी ती तात्कालिक, पण देवाची पदवी सासना बाळतात असली म्हणल्यार सत दानियेल प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां विवारिता. उगडापणाच्या ग्रंथांत जो हांव आपणाक लाभलेल्या त्या दर्शनांत देवाच्या पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक तो थंयसर पळयता. खूप बराबर हर एक लागीं तो दिश्टीक पडटलो. आरंभ आनी अंत. आतां आसा तो आदी अब्रामाच्या काळार आशिल्लो, इजाकाच्या काळार आशिल्लो, जाकोबाच्या काळार आशिल्लो, आतां आसा आनी आमच्या भुरग्यांच्या काळार न्ही तांच्या भुरग्यांच्या काळा पर्यंत आसतलो. आदी आशिल्लो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो तो एकमात्र देव, सर्पदवेदार देव, तो जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वासो राजा म्हणलें सत आमी मानून घेवंक जाय. हेचे सुवातेंत पिलात रोमी चक्रवर्तीचो अधिपती पिलात जेजू विचारता, तूं सुदेवाचो राय? ह्या पिलातान संवसारी रायपण मात्र पळयलें. रोमी चक्रवर्तीच्या दळबारांत रोमी चक्रवर्तीचे रायपण जावंक पुरो वा रोमी चक्रवर्तीच्या हाताखाल आशिल्ल्या सुदेवाचो राय जावंक पुरो. पोतिफास वा हेरोद इत्यादी रायांची ताका कांय इल्लीशी वळख आशिल्ली जावंक पुरो. त्या दृश्टेन जेजूक एक सवाल तो करता, तुजो देवाचो राय? आनी जेजू म्हणटा, हें तुजेच तकी तूं विचारताय गी, तुका म्हजे विशयान हेरांनी कांय कितें सांगलां. आनी तो म्हणटा, हांव कितें जुदेव गी, हांव कितें जुदेव गी, तुजे विशयान म्हाका जाणा जावंक? कोणें म्हाका सांगलें हांवें तुका सांगचें. तुजे परजेन प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या हातीन केला, तांणी म्हाका सांगलां तूं जुदेवाचो राय. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची शिकोवण, जेजूची असर्यां, जेजूची महत्कार्यां हें सगळें पळोवन लोक हारी जेजू फाटल्यान येतालो. आनी मदबऱ्यांक, प्रधान याजकांक, शास्त्र्यांक, फरीसेवांक कांय जेजू एक राय जाता म्हणली भिरांत आसली कोण ना. जर तर जेजू एक राय जायत जाल्यार आपणाचें कपटीपण खंडन केल्लो जेजू आपणाक शिक्षा लायतलो आनी आपणाक गडी पार करतलो म्हणलें तो जाणा आशिल्लो जायचे. हो लोक जाणा आशिल्लो, हे शास्त्री बादबारी तशेंच फरीसेव इत्यादी जाणा आसले जायचे. देखून ताणें पितुरी करून जेजूक जिवेशी मारचें एक येवजन केल्लें. आनी जेजूक येवजन करता आसतना एक असलोय मतलब, असलोय अपराध जेजूर ताचेर दापुल्लो. आपण आपणाकच राय करता, हो जेजू आपणाकच राय करता आनी आपणच राय जावंचार आसा. आनी रोमी चक्रवर्तीक सुलवून वा रोमी चक्रवर्तीच्या अधीन असलेल्या रायांक सुलवून काही तो जागो आपणाचो करून घेता म्हणलें एक वायट चिंताप ह्या शास्त्र्यांनी, मदबऱ्यांनी, फरीसेवांनी, श्रेष्ठ याजकांनी ह्या पिलाताच्या मोतींत घाल्लें. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूची जाप कितें? म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार हांव तुमच्या आदीन पडन अशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. गेसेमनी मळ्यांत हांव मागणें करतना म्हाका जुदास आनी ताची संगाती शिपाई धरूंक आयिल्ल्या वेळार तलवार म्हज्या सांगात्यान म्हज्या पासून जीव दिवंक तयार आसच्या पेद्रून तलवार काडन एकल्या सैनिकाचो कान कापलो. पण हांवें कितें म्हळें? हांवें पेद्रूक म्हळें, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल. कोण पळय तलवारीन झुजता तो तलवारीन मरतलो. देखून बिलकुल तुवें तलवारीन झुजोंक नजो. तूं झुजतलो एक दीस, तूं देवाच्या उतराची तलवार घेवन झुजतलोय.
लोंकडाची तलवार वा पाजली तलवार काडून झुसलो जाल्यार तूं तलवारीन मरतलोय पूण तूं एक दीस झुजतलोय आख्ख्या संवसारा झुजतलोय खोटेपणा विरोध झुजतलोय सता खातीर झुजतलोय आनी ती विरोध झुजतलोय देवाची उतर म्हणली तलवार घेवन तूं झुजतलोय आनी खंडीत तुका जैत लाभतलें. देखून हेब्रेयकारांक बरयल्लें पत्र म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा 2 दारींची तलवार 2 दारीची ती सवर्ण बेणूंक शकता ती आडास वसंत पर्यंत विंगड करूं शकची सकत त्या देवाच्या उतराक आसा. आनी जेजू म्हणटा मालक म्हणल्यार त्या नौकर असो ते सिपाय असो कान कापलो आनी हांवें तो परतून घडशिलो कित्याक म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें राज्य. ह्या सर्गीच्या राजांत कितें आसा ह्या सर्गीच्या राजांत मोग आसा ह्या सर्गीच्या राजांत नीत आसा ह्या सर्गीच्या राजांत समाधान आसा. म्हजें राज्य मोगाचें म्हजें राज्य नितीचें म्हजें राज्य शांती समाधानाचें आनी हें राज्य स्थापन करूंक हांव आयिल्लो. संवसारी राज्य तलवारीन झुजचें आसलें ते तलवारीक मरतले. संवसारी राज्य आपणाक आशेतले मोस करतले ते अनितीन चलतले अन्याय करतले असतान अधिकाराक येतले. तसलें राज्य म्हजें राज्य न्ही म्हजें राज्य सताचें म्हजें राज्य नितीचें म्हजें राज्य सवस्थकायेचें म्हजें राज्य सेवेचें आनी तें राज्य स्थापत करूंक हांव आयिल्लो. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयिल्लो. उजो कसलो उजो तो मोगाचो उजो तो सेवेचो उजो तो शांतीचो उजो तो समाधानाचो उजो तो भक्षणाचो उजो तो उजो पेटोवंक आयिल्लो. आनी तो जेजू म्हणटा हो उजो म्हाका आतांच पेटलेलो जायसy. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून जेजू ह्या संवसारी जिवितांत घोड्याच्या पाठीर बसोवंक ना. घोड्याच्या पाठीर बसोवन वेता तो ह्या संवसारी राय तलवार घेवन झुजाक वेता तो अश्वमेध याद करूंक येता तो. पूण जेजू घोड्याच्या पाठीर वचूंक ना जेजू गाडवाच्या पाठीर आयलो कित्याक शांतीचो दूत तो शांतीचो राय तो शांती समाधानाचो कुवार तो. जेजू रायांच्या शारान जल्मलो जाल्यार रायाच्या रावळेरान जल्मोंक ना. पळया सर्गीच्या राजाची आनी संवसारी रायाच्या सर्गीच्या राजाच्या रायाची आनी संवसारी रायाची गजल पळय हांगासर. सर्गीचो राय रायाच्या शहरान जल्मलो जाल्यार रावळेरान जल्मोंक ना. गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मलो कावणेर तो जल्मलो. संवसारी राय रायाच्या रावळेरान जल्मतात आनी ते रायाच्या शहरांत रायाच्या रावळेरान जल्मतात आनी अधिकार अंत तांचो अंत. पूण जेजू ताका लब्ध रावोंक ना. देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावल म्हणटा देवाक तो समासम तरी आपल्या समासमपणाक तो लब्धन रावोंक ना. तो मनशाप रूप घेता गुलामांतलो गुलाम जाता खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो काल जाता. देखून देवान ताका अतियूस उबारलो आनी दिलें ताका तें नांव. त्या नांवाक बागवचय म्हूण हर एक दिमी संवसारी आनी पाताळी आनी सगळ्या सर्गी संवसारी. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज ह्या रायाक क्रिस्त रायाक रायांचे राय चक्रवर्तींचे चक्रवर्ती दिमी मोडतात नमन करतात मान बागयतात. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून पिलाताक जेजूचें उतरां समाधान म्हूण बगोवन आनी तशें जाल्यार तो म्हणटा तशें जाल्यार तुवें राय घे. परत तो विचारता जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें तुमीच ओपतात हांव राय म्हणून. तुका कोणें सांगलां पळय तेय ओपतात हांव राय म्हणून. कित्याक म्हजी ती तीक्ष्ण उतरां म्हजें सताचें नितीचें जिवीत मोगाचें जिवीत सेवेचें जिवीत हें सगळें हांव राय म्हणून परगट करतात. कित्याक राय म्हळ्यार कितें राय म्हळ्यार आपल्या कारभारपणांत आपल्या राजवटकेंत आसलेल्या लोकांचें संरक्षण करचें ताचें काम. दुसऱ्या वैरी रायाच्या हाताखाल आपल्या परजेन पडनाये कश्ट आतांनी वळवक जायनाये तांचे खातीर संरक्षण करूंक आसचो एक चौकीदार जावन आसा एक राय. कित्याक तो तांचें रक्षण करता. कांय झुजाची आकांत मोडाय ती जाल्यार
तो पयल्यान पयलें गोड्यार बसता झुजोंक वता तो विरोध रायाक तो सलवयता आपणाचो जीव जाल्यार पर्यंत दिवंक तो तयार आसा आपणाच्या परजे खातीर तो राय मुखार सैन दांड फाटल्यान भितर रावतलो ताका राय म्हणनात ताका सोर म्हणटात लुटकार म्हणटात पूण आपण मुखार वचून उपरांत फाटल्यान आपल्या फौजा काडून विरोध राया वचून झुजता आनी विरोध रायाक सलवयता आनी आपल्या लोकांचें संरक्षण करता तो राय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी जेजू जावन आसा तो राय लोकाच्या सोडवणे खातीर लोकांच्या बाचावे खातीर लोकांच्या हक्कां खातीर आपलो जीव दिल्लो तो राय कुर्साचे बलिदानार तो म्हणटा सगळेंच मनशांनी मरचे प्रास एकल्यान मरचें भोव बरें देखून आम्हा हरी एकल्याच्या मरणाक तो कारण जायनासतना आपुणूच खुद्द मरण आमकां बाचावी हाडटा महान राय तो पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हे रायाची परब आमी आचरण करतना आमी खंडीत जेजू राय म्हणलें सत मानून घेता सुदैवानी हें सत मानून घेतलें देखून ताच्या कुर्सार थंयसर बरोवन घाला INRI म्हळ्यार कोंकणींत आमी सांगचें जाल्यार जेजू सुदैवाचो राय येशूस नाझरीन रेक्स येदुयेरोम म्हणून जेजू नाझरेन राय सुदैवाचो हें बरोवन घाला थंयसर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कित्याक जेजू जावन आसा फकत सुदैवाचो राय न्ही जेजू अख्ख्या मनशा कुळाचो राय देखून ह्या रायाची परसा जाल्ले आमी ह्या रायाचे पाटलावदार जाल्ले आमी ह्या राया बरी आमी जिवंक जाय रायाचे शेगूण आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय रायाचे शेगूण आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करचो जर कोणीय म्हजो पाटलाव करूंक आशयता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं दी आपलो कुरूय सुकल घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी आनी म्हजे उपादेश पाळून दी आनी खंडीत तो म्हजो पाटलावदार जातलो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आज आमकां तुजो पाटलावदार जावंक आपोवणी दिता मोगाची सेवा करूंक मोगांत जियोंक मोगांत रावोंक तो आमकां आपोवणी दिता देखून तो म्हणटा येयात तुमी कश्ट येतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो समाधान दितलो संतोश दितलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आज आमकां आपोवणी दिताना ताचो पाटलावदार जावंक ताचो सांगाती जावंक ताच्या राज्याचे सांदे जावंक तो आमकां आपयता आनी देखून आमी कितें म्हणटा आमकां क्रिस्त हांव म्हणटा म्हळ्यार क्रिस्ताचे शेगूण क्रिस्ताचे गूण म्हज्या जिवितांत परजळून येयचय शांतीचो मनीस हांवें जायचय समाधानाचो मनीस हांवें जायचय भक्षणाचो मनीस हांवें जायचय नितीचो मनीस हांवें जायचय मोगाचो मनीस हांवें जायचय देखून जेजूच्या नांवाक हांवें कळंक काडची कमा करूंक नजो एक पुटी चक्रवर्ती अलेक्झांडर व्हरतो तो एक पुटी ताच्या राज्याच्या परिसरांत एक पुटी सांजेचें गोड्याच्या फाटीर बसून बोवाडो मारूंक गेलो बोवाडो मारूंक वता आसतना तो एका चरणडेंत एक तरणाटो थंयसर पडून आसलो पळयता पिवून टायट जावन तो तरणाटो थंयसर एका चरणडेंत पडून आसलो चक्रवर्ती अलेक्झांडराक मस्त बेजार जाता तो गोड्यार तावन देंवता आपल्या चामड्याच्या चिलांत आसलें तें उदक त्या तरणाट्याक ओतता आनी ताका इल्लेशें पुसता आनी बसयले उपरांत चक्रवर्ती ताका विचारता आळबा तुजें नांव कितें म्हणून तवळ तो म्हणटा म्हजें नांव अलेक्झांडर म्हणून तवळ चक्रवर्ती भिरांकूळ राग येता कानपट्याक 2 वाजयता ताच्या आनी म्हणटा एकच तुवें तुजें नांव बदलीचें नांतर तुजें जिवीत बदलीचें दोनां भितर एक करीचें तुवें कित्याक म्हळ्यार अलेक्झांडर नांव तुवें दवरलां तुजें नांव म्हज्या नांवाक कळ्यांक काडटा म्हजें नांव अलेक्झांडर तुजें नांव अलेक्झांडर दवरलां तुजें नांव म्हज्या नांवाक कळंक काडटा एक तुजें नांव बदली नाजाल्यार तुजें जिवीत बदली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुम्याचें नांव आमी दवरलां क्रिस्तांव म्हणून जर तर क्रिस्ताचे शेगूण म्हज्या जिवितांत परजोळ येना तर क्रिस्ताचे गूण म्हज्या जिवितांत दिसून येना जाल्यार क्रिस्ताच्या नांवाक कळंक काडचो किडो हांव जाता देखून एकच हांवें म्हजें नांव बदलूंक जाय नाजाल्यार म्हजें जिवीत बदलूंक जाय तवळ मात्र जेजूचो खरो पाटलावदार खरो सैनीक खरो ताची परसा जावंक आमकां साध्य जातलें
असले चिविच्यू सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया. त्रेका देवात्या सुलाम सभावार तुसारया सगळी सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्वोदेदारा बापाक सर्गान भितुमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या गल्यास पुताक आमच्या सुमयांक सपवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अवकार मर्यादां जल्मलो 5 बिलगादांनी गोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सर्वदेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तांचव्यांनी मेल्ल्यान जिमेसवेर येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुयसबी भक्तां सेकतात पदकाचे बक्षणे कुडीचे जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन. मगळ बाबडीनो आमी आतां सुसारलेल्या बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा श्रीगींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. बापा ह्या संवसारी तुज्या पुताचे क्रिस्त राया परी सतनितीचें राज्य बांदून हाडूंक आपले परजेक दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सतनिती खातीर झुजोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजू राया परी मोगान लोकांची जतन करूंक आपलो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक लोकांच्या उदरगते खातीर विविध योजना रुपीत करूंक आदार दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार आयिल्ले कोरोना पिडेतान निवार तुजी आमी तुजे परजेन प्रवर्तनांनी सोंसणीकायेन जिवन तुका साक्ष जावंक फावो कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या सतनितेच्या राजा पासत वावरतेल्या सर्व सामाजीक धार्मीक आनी सर्व फुडाऱ्यांनी दगदणी बेस्तावण्यांनी इतर समस्यांक भियेन आसतना तुजे सताचें राज्य विस्तारूंक तुजे कृपेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवसनांनी भुरग्यांनी सतनितेच्या मावल्यांनी वाडोवन तुज्या पुताच्या रासाक सहसल्ली जिवीत बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हिमिसाचें बलिदान भेटयतल्या समेस्त भाव भयणीचेर भरपूर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी आपल्या शिगुणे बरी जिविता मुखांत क्रिस्त रायाक करे साक्षी जायशें आनी ह्या मुखांत क्रिस्त रायाक परगट करीशें उदंड आशिर्वादांनी हरेकल्यांक बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपया आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उगडास काडया तांचे पसत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका प्रतिरितीन आयच्या दिसा ही मागणी भेटोवन दिता. तुज्या पुता जेजूच्या राज्याचे खरे सांदे जाल्ले आमी तुज्या पुताच्या उतरा काल आमचें जिवीत रुता करूंक बांदून हाडूंक आनी अशें संवसारी शांतीचें समाधानाचें सवस्कायेचें मोगाचें राज्य स्थापीत करूंक आमी हर एकल्यांनी वावरीशें कर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटयता बापा उंडोबाय तुका दयेन तुगे कानी कामची तुका ते मान बोंदी आमचे मोडले तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता तुझी खुशी करता. तुज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवापा मानतात असलें सामण मागाती. ते बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ दयाळ बापा पदकाचे बक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेन धाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली सावच्या तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयता. तसो तुजो पोत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व कळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माकून केलो सासनाक याजक आमचो आनी एकलो सुराई सर्व रसनेसो. शांतीचो तो निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाची भेटवणी केली आनी अशें मनशा कुळाची चडवण संपतली. सगळे रसनेक आपल्या अधिकारा काल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज्य सताचे आनी जिविताचे, राज्यनितीचे, मोगाचे आनी सवस्तकायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit darbara sus servis purpur. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सर्वेस्पुराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सगळी आमी दिंबी गेली आमी पवित्र घडी आमी संभ्रमता. हे संदर्भार उडो आनी वायन असलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता. ही पवित्र घडी संभ्रमतना जें कितें आमी मागता तें आमकां फावो जाता. भक्तीन ह्या रितीन वांटेली सावया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्टमरांचो सुंगवीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सोगुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो भुंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता, तितले पोटी तूं वैभवान येस, आमी तुझे मरण परगडता. बाप्पा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणास मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुंदराची आशनामतीन दवरना सताचे नितीचे सवस्कायेचे राज्य बांधून हाडच्या दिशेन वावरूंक देवस्वादार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेले मागणे संगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचे ताव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दे करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय खरंच वडकी पदव्यानी महिमा तुझी सस्ताच्या समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमचे ताणे आजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोवे माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिव्या देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. सगळीं दिमी घाली हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमकां समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली सर्ग संवसार असो रायटी ह्या रायाची परसा जावंक आमकां पळयता सताचे नितीचे सवस्तकायेचे राज्य बांदून रमगुलो दिता ती ही शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडन रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. आमेन. जेजुराया वंदन तुका आयला या काळजान म्हज्या काळीज म्हजे भिडार तुझे जावं दी ते मंदिर तुझे सर्गी दळबार सांडून तूं मोनीसालो कुर्सार मोरून बापाक बलिदान भेटयले संसार सरासर सदां काळ रावच्या भोवी सक्रामेंत घडलो जेजुराया वंदन तुका आयला या काळजान म्हज्या काळीज म्हजे भिडार तुझे
जाऊ दी ते मंदिर तुझे. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा, स्वामी जेजो ख्रिस्त सक्ता सर्व असो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आजना पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजीक परबेच्या दिसा अमर जिविताचें जेवण कण आमी घेतलां. तेंचे जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगळ भावना भयणीनो, भक्तीपणान भवार्थान एमिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आनी हे संदर्भार जेजुरायाच्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां पाठयता. जेजुराई स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां हर एकल्यांकी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हण मागता. देव बरें करूं भाव मॅक्सी, भावा पुरब्याचें संगीत करून तुवें आदार दिलाय. देव बरें करूं भाऊ जॉयसन आनी भयण विल्मा. मिसाक सदांच ती कुमो करतात, तांकां देव बरें करूं. हे मिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर तुमी पळयसय, देवाच्या उतराची सकत तुमी जोडयसय म्हणल्या दिशेन वरती मिनत काडतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, ताचो प्रबंधक मनीस विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी आनी समेत कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. तांचे देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. मगच्या भावानो भयणीनो, आमी तुमच्या कडेन निरंतर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. समेचो आशिर्वाद घेवंक आमी तकली बागोवया. साध्य जाल्ली दिवी घालया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी समकया संवसारा, बरी खबर परगट्या सर लोका. प्रितीन शांतीन जियेव्या समाजा, उतरान करणे साथ दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ भयणी परी एक पोटा, एक कुटुंब जावन जियेव्या, एक कुटुंब जावन जियेव्या. आमच्या कुटुंबांत आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या, क्रिस्ताचे रास परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या, जीवन आमचे जियेव्या. अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचे मात भरवस्या, सोम्याचेर मात भरवस्या. क्रिस्ता संगी सोमकया संवसारा, बरी खबर परगट्या सर लोका. प्रिती शांती जियेव्या समाजा, उतरान करणे साथ दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन क्रुसाचे करवी नी आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी दिव्यवाणी